आयज आमचे नावेली पंचायत जे मॉडल पंचायत म्हणून सिलेक्ट केल्या पुराय सालसेटीन नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाची जी ऑर्डर पास जाल्या ती इम्प्लिमेंट करपाक पंचायत आखे गोंय राज्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायत एमी सिलेक्ट केल्या तितून आमचो नावेलीचो पंचायत आहा आनी आमी इतलो तोकोस घेतला वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमची एक पॉलिसी डिसिजन जाल्या खंयचेच कॉम्प्लेक्स जावं बंगले काडटात जाल्यार हे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स 2016 आमी केल्या हे रुल्सा प्रमाणे वेट वेस्ट कंपोस्टिंग एट अ सायट सो हे खातीर आमी एनकरेज केल्ले आहा जाता तितले वेरियस मिन्स युटिलायज करचे लोकांक सद्याक आतां तुमचे म्हज्या फाटल्यान दिसता जो बायोगॅस युनीट आसा हे फूल कॉम्प्लेक्साचो जो वेट वेस्ट 100 वयरूच फ्लॅटां हेजो वेट वेस्ट 50 kg तर हे युनिटांत येता तेजे वेट वेस्टाचे उश्ट्याचो गॅस जाता न्हू गॅस रांदूंक उजार जाता तेजो लिचेड येता तो सारें शेतकार फार्मर उजार करतात अशें आमी 4 युनीट घातलेले आहा आख्या नावेलीन आनी आमी एअर एप्लिकेशनां येयली आहा एक 15 तरी एप्लिकेशन येयली आहा आमकां ती कशी जे ST लोक आहा तेंचे ST लोकांचे आमकां ST सर्टिफिकेट जाय आनी तेंचे कृषी कार्ड जाय आनी एक आधार कार्ड कॉपी कित्याक ST लोकांक 100% सबसिडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जाल्ली आहा जनरल तर आहा जाल्यार 50%. आमी आतां एक मान्य केल्लें आहा एक प्रपोजल धाडपाक गव्हर्मेंटाक फाटीं CM आमच्या नावेली पंचायताक विजीट केल्ले तेन्ना आमी ऑनरेबल CM सावंत सराकूय म्हणलेलें आहा दोतोराक आमकां एक स्पेशल आख्या गोंय राज्याक एक पॉलिसी डिसिजन करा जो लोकांनी हो बायोगॅस युनीट सगळ्यांनी बसोवंक जातात आनी ताजो तो उपयोग करूंक जाता घरांतलो कचरो रस्त्याच्या देगेक उडयले परस तेजें सारें केलें गॅस मेळ्ळो आनी गॅस रांदूंक उजार केलो सो हें तर पॉलिसी डिसिजन एसेंब्लीक आतां ही जी जुन्यांत एसेंब्ली आहा मान्सून सेशन हे मान्सून सेशनान तर तेमी गव्हर्मेंटान पॉलिसी डिसिजन केलें जाल्यार एकदम फायद्याचें जातलें कित्याक जशें टेररिस्ट एक सिरियस इश्यू जाल्लो आहा तेच बरें हो गार्बेजाचोय बी एक सिरियस इश्यू जाल्लो आहा हो सगळ्यान गव्हर्मेंट ऑफिसर मिनिस्टर MLA तशें लोकांनी एकदम सिरियसली घेवंक जाय आनी सगळ्यांनी तर काळजी घेतली जाल्यार आमचें गोंय भांगाराचें गोंय म्हणटा तशें भांगाराचें जावंक शकता हाजे रस्त्याच्या देगेक कचरो पडला तो दिसचो ना सो इतलेंच मागता जाता जाल्यार हो बायोगॅस जो नावेलच्या पंचायत पयलें पंचायत जावन आसा प्रमोट करपाक आख्या गोंय राज्यान हेका आमकां गव्हर्मेंटान तेंको दिवचो आनी असो सगळे वाठारांत हो प्रमोट करचो न्हय कृषी कार्ड आहा तेंकांच पूण जनरल लोकांक सुद्दां एक स्कीम काडची सबसिडी दिवन हो उजार ह्या हॉटेलाचो कूक आमचे बिल्डिंगेन एक 5 किलो ते 4 किलो वेस्टेज आमी हितून यूज करून आमी एक 4 वाला गॅस चालू करता हिंगा आमकां आतां बरें आतां पयलीं पंचायतीन भायर उडयताले आतां हे सवय जाल्यार मातशें बरें जालां. डायजेस्टर बसयल्यार सुमार 2 वर्सां मागीर जाली आनी हेजेर आमकां किचन वेस्ट आमचो आसा तो घालून 2 वरां रांदपाक मेळटा तितून आमी 3 kg वेस्ट घालता आनी 3 लिटराचें उदक घालता दोनी मिक्स करून सॉलीड आनी लिक्वीड वेस्ट मिक्स करून आमी ह्या कंपोस्टरान घालता आनी आमकां सुमार 400 ग्रॅम्साचो गॅस मेळटा 2 वरां बरे भशेन शीत करूंक मेळटा चाव आनी कोडी बी आसा ती करपाक मेळटा आनी हो आमकां कंपोस्टर बसोवपाक आमची नावेलीची पंचायत जी आसा ताणी आमकां एनकरेज केला आमचो जो किचन वेस्ट आहा तो हिंगा थिंगा उडयना जावपाक आनी तेजो बरो फायदो काडपाक लागून ते एनकरेज करता आनी आमकांय बी केला तेंच्यांनी.